Hello everyone, welcome to my vlog Serena Dikuna vlogs Goan in Mumbai. So a vlog I shoot केला Friday evening. एलकन मुझ फाटल्यान लागलोलो की आपणा बन्स खावपा जाय. ताका गोंयन चुगडो आसलो चायेचो. चाव पिता आसता आमी सोद्दां ताका जाय आहले न्हू सकाळींचे रायचे बन्स. सो हिंग न्हू हांवें चिंतिल्लें आयज कोत्तोलें म्हूण. सो हांवें न्हू हिंगा पीठ मळपाक मैदा घेयला, इल्लोसो बेकिंग पावडर, 2 बनाना मॅश्ड, रोस्टेड चिरा आनी दही हे सगळें मिक्स करून न्हू हांवें तेजो एक बॅटर कोन घेयला, बरोसो मोण घेयला आनी तें अरावंड 4 hours बॉन करून दवरला. सो आफ्टर 4 to 5 hours न्हू तें जाता सारकें. म्हाका कितू टायम आसना, सो मुगे अरावंड 4 hours जाले. सो तें जालें म्हणटी न्हू, धाकटे धाकटे हेजे बॉल्स करपाचे आनी एशे करून रोल करपाचे. सुबेज पातोड करपा शिटी पडनाय, कित्याक जाणा तें मागीर फुलपा मातशें डिफिकल्ट जाता. आनी हो मुगेलो फर्स्ट गेलो कायलीन. हो फर्स्ट आहा तो सोद्दां न्हू, कितें तूं फर्स्ट करता न्हू तें सारकें जायना. सो हो हितू फुलोना फर्स्ट टायम केलो तो. केन्ना तेल सारकें तापलो आसना ओ कितें, पूण तूं मागीर सेकेंड टायम कोत्ता न्हू तें मागीर तुगे सारकें जाता सगलें. सो एक हांवें रेडी केलो आनी मागीर न्हू हांवें सगळे दुसरेय बीन लाटून रेडी केलें. सो हे एकदम टेस्टी लागताय बरें. आनी हांव जायत फाट कोत्तालें पयलें, पूण हांवें आतां म्हाका स्वता लास्ट इयर केलोलें तें आतां केलें, कित्याक मुगे एलकन सारको फाटी लागलोलो केसो करून कर म्हूण. तेगे सारकें फेवरेट जालें तें. आतां आमी डिसेंबरान गोंय गेल्लीं न्हू, तेदोनसान तेगे फेवरेट तें. सो हो सेकेंड वाल तुमी चोयलो न्ही तेका जाल्यार चोय, बरोसो फुलोला दोनी सायडीन चोयल जाल्यार. सो आफ्टर दीस जाताय सामकें. आनी तेल मातशें सांबाळाय, कित्याक मुगे न्हू आतांचें पडपाचें उरलें. सो गरम आसत न्हू, तें तेल मातशें सांबाळाय. आनी एशें करून न्हू हांवें स्लोली करून कोत्तालें. आनी मागीर हांवें न्हू तेच्या फाटल्यान मातशें धाकटे रोल केले. फर्स्ट जालो तो मातशें व्हडलो न्हू, ताका लागून मागीर धाकटे केले मातशें. आनी हांव कोत्तालें रेडी केलें न्हू, तेदोण हांव चिंतालें आयज चोय हे मुगे हिंगा 4 जाण फ्राय करून जालें. आनी हांव कोत्ता आसतना न्हू हिंगा मुगेली व्हडली भयण येयली आनी सरप्रायज मेळ्ळो. सो हांवें म्हणल्यार बरें जालें. हिंग हांव तुमकां कितें उलयता समजूं येवचें ना, पूण हांव ताका सांगतालें ताका चोयन हांव हॅप्पी जालें आनी तुम येयन बरें जालें. आयज तुम रायट टायमार पावला हिंगा, तुका मुगे मँगलोर बन्स ट्राय करूं मेळटोले बी म्हूण हांव ताका सांगतालें. सो तें भितर सरलें तेन्नाय. आनी हें फाटल्यान तुमी पॅकेट चोयलां आसता न्हू तें नांडूल तें ज्यूस आसतना पॅकेट्स घेवन येयलोलें आमकां. हाय, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय सगळे? आतां हांव न्हू मातशें सकयल वयता. हांव आतां एक्चुली बिरयानी करपा म्हूण गेलोलें, चोवपाक गेल्यार टमाटा नाय. आतां वयतालीं घेवन येता मातशें. हांव एक्चुली न्हू आयज प्रॉन्स घालून बेश्टी चिली फ्राय करपा सोदतालें, पूण तेन्ना म्हाका सिनागे फोन येयलो. म्हाका म्हणपा लागलोलें कोडी बीन करूंक पडटा म्हूण. म्हाका बेजार येतालो. म्हाका म्हणपा तशें करून जाल्यार सोमतें बिरयानी कर आनी चड म्हणपा लागलो शॉर्टकट. आतां हांवें शीत चोडयलां आनी आतां हांव वयतां चोयता टमाट मेळटा जाल्यार घेवन येता. हांव हाडपाक गेलो हालीं टमाटां, पूण टमाटां, भिंडी, कढीपत्ता सगळें येयलें. मूंग दाल, चिकन. हे एलकना गेलें फेवरेट सुदी, तेका खबर ना हाड म्हूण. लिपोवन दवरता मागीर दितोलें. चल आतां मुगे स्टार्ट कोत्ता कुकींग आनी मागीर मेळटा. आयज न्हू फक्त आमगे आंबे येयलायचे, पूण हे मातशें डिफरंट भाशेचे मिक्स आहाय. तें काबार जावं पासून मार्केटाक येतलें आमगे, बिकॉज इट्स माय फेवरेट. सो हांवें प्रॉन आतां बिरयानी करपाक स्टार्ट केली न्हू, ती सारकी सिंपल कोत्ता हांव. सुबेज प्रोसिजर फॉलो कोन्ना.
हांवें पियावा फोंड मारला मागीर तितून हांवें एक टोमाट कांतून घायला आनी टोमाट जालें म्हणटकीर हांव तितून इल्लेशें मीठ इल्लेशें म्हणजे सारकें घालतलें मीठ आतां मीठ घालतलें आनी मागीर मातशें भाजतलें आनी तितून हांवें मातशें भाजिल्लें म्हणटरी न्हू थोडेशे होल मसालाज घायलाय तिकी आनी कार्डमन आनी मागीर हांवें तितून तितून हांवें आतां प्रॉन्स भाजपाक घायले मातशे सो प्रॉन भाजता आसतना न्हू गॅस मातशें फास्ट करपा जायना जाल्यार न्हू उदक सुटोता आनी सगळें मागीर तें उदक जाता सो प्रॉन्स मातशें भाजिल्ले म्हणटरी न्हू तितून हांवें इल्लोसो हल्दी पावडर आनी मिरसांगे पावडर घायला कश्मीरी रेड चिली पावडर आनी तितून न्हू हांवें बिरयानी मसालाय घायला रेडीमेड बिरयानी पावडर येता तोय घायला आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला आनी तें सगळें बरें भाजिलां म्हणजे सुबेज टायम कूक करपा नाका तें मातशें सगळें मसालो मिक्स जावपा पासून भाजल्यार पुरो आनी मागीर तेजे वयल्यान हांवें अरावंड 3 टेबल स्पून कर्ड घायल्या म्हणटी न्हू उदक घालपाक नाका तें कर्ड आपशी मेल्ट जाता न्हू सगळें सो तें घालपाचें आनी मागीर बरें मिक्स करून मातशें वगत एक 5 to 6 मिनट्स अशें बंद करपाचें आनी शिजोवपाचें मातशें वगत सो तें न्हू हो बिरयानी पावडर हांव होच यूज करता चडसो एवरेस्टाचो somehow I like it सो हांवें जायत डिफरंट ट्राय करून चोयलाय बिरयानी मसालाज तो पेस्ट येता न्हू तो देखून ते हांवें करून चोयला पूण आय डिडंट लायक इट सो मच म्हाका एवरेस्टा बरोच जाता तो चड स्वाद मुगे घरान तोच येता एवरेस्टाचो सो तें बरें भाजपाचें सगळें आनी बंद करून दवरपाचें एक पाटी तें जालें न्हू मागीर इल्लोसो हिंग न्हू हांवें आतां सेम हांडीन तो शीत काडलां आनी हांव सेम हांडीन करता आतां हांवें हितून पयले लेयर प्रॉन्सा घायला हांवें एकू लेयर केलोलो कित्याक मागीर ती थोडीशी आहलो न्हू ताका लागून आमकां ती सकाळीं पुरो म्हणजे दनपरांकूय पुरो लंच आनी डिनराकूय पुरो आमकां हे हांडी केलें जाल्यार आनी मागीर तेजे वयल्यान हांवें कोथमीर आनी पुदिना एक लेयर घायला आनी इल्लोसो भाजलो पियाव घायला बरिस्ता मागीर तेजे वयल्यान हांवें आनी एक लेयर घायला शीत सो हें तुमगे मर्जी तुमकां जाय ते भाशेन तुमच्यान करपा जाता आनी हितून न्हू थोडी घी पयलीं घालताय हे लेयर्स घालता आसतना पूण हांव मागीर घालता मागीर हांवें तेजे वयल्यान न्हू एक लेयर ग्रेवी उरलो न्हू ती घायल्या आनी मागीर परतून सेम रिपीट केलां इल्लीशी शीत घायला मागीर कोथमीर आनी पुदिना आनी मागीर ऑनियन घायला अशें करून हांवें मुगेलें रेडी केलां आनी न्हू हे बिरयानी बरी टेस्टी जालोली सामकी यम्मी जालोली सिंपल हितू त्रास नासतना केल्या पूण इतूली यम्मी आनी सिंपल म्हणल्यार बरी लागोली सामकी जेवणाक आनी तेजे वयल्यान मागीर इल्लीशी घी घायल्या आनी आतां न्हू मुगे जाली बिरयानी करून आनी थँक्स टू सिना आयज मातशें शॉर्टकट मारलें पूण ती हांवें एक्चुली सारकी मातशी शॉर्टकट मान केल्या ताका लागून सुबेज तुमकां दाखोवची ना रेसिपी सो आतां न्हू हांव चिंतालें आज फाल संडे आनी म्हाका सुद्दां संडे चिकनाकूय हांव मॅरिनेट करून दवरूंक सोदतालें सो आतां हांवें मसालो काडून दवरला आनी इल्लेशें मॅरिनेट करून दवरतलें कित्याक न्हू म्हाका सुद्दां हांवें पयलें बीन सांगिल्लें आसो तुमकां न्हू हांव मॅरिनेट करून दवरलें न्हू मागीर म्हाका संडेया बरें पडटा मिसासान येयलें म्हणटरी फटाफट करपा कितें सो आतां हांवें चिंतिलां मॅरिनेट करून दवरता म्हूण आनी दाखयता तुमकां हांवें कितें करून मसालो काडलो काफ्रेला भाशेन करता हांव पूण मुगे मसाले मातशे डिफरंट आसताय हितू हांव नोको हांव एक्झॅक्टली सारकें कोत्ता की ना तें सो न्हू हांव दाखयता तुमकां कितें करून हांव मसालो कितें करून काडटा तें दाखयता तुमकां हांव आनी मसालो न्हू हांव अर्दो मॅरिनेट करून दवरतलें आयज आनी अर्दो मागीर फाल रांदता आसतना घालतलें सो बिरयानी बरोबर आनी कांय केलें ना रायता बीन कांय केलें ना कित्याक आतां म्हाका स्वता आमी दोग जाणां खायना तूं आमी थोडी तशी खातोली मागीर राती कोडे चोया बील बरयलें म्हणटरी मागीर तो कितें म्हणटा सॅलेड जाय जाल्यार मागीर करतलें राती कोडे
आमगे एक्चुअली चडशी बिर्याणी संडे आसता कितें स्पेशल, पूण आयज हांव करता तें प्रॉन्स म्हूण मातशें. आनी हांव कित्याक लागून करता जाणा, सिना लागून. सिना तूं हो विडियो चोयत न्हू जाल्यार तुवें सांगलो तशें केलें आयज रांदपाचें. थँक्यू तुका. सो आनी हांव कितें सांगूं सोदता जाणा, आयज मुगे तोंड मातशें ऑयली ना कित्याक मातशें ऑयल घायला. तुमकां एक ऑयला खबर सांगूं सोदतालें. हांवें न्हू गोंयसान मेयान हांव वयच न्ही पयलीं न्हू. हांवें एक्चुअली न्हू तूं आयकिला आसतली ही ऑयला खबर. खंयची ती आतां सारकी फेमस आहा ते लोक सगळे सेलिब्रिटीज बी धांवताय तेंगे एडवर्टीजमेंट करपाक. खंयची ऑयल ती खबर आहा तुमकां? आदिवासी हेअर ऑयल. असो हांव कितें सांगत न्हू तें टोटली मुगे एक्सपिरियन्स. हांव कोणाचेरू हें करना, म्हणजे कोण रॉंग कोण सारकें तें हांव करना. पूण हांव हें मुगे एक्सपिरियन्सान हांव थोडे दीस रावलोलें एक्चुली ट्राय कोन्न हांव सांगतो म्हूण. पूण हांवें कितें जालें, हांवें विडियो चोवपाक स्टार्ट केला तेंगे न्हू जायत येतालें एडवर्टीजमेंट फेसबुकाचेर. सो हांव जायत विडियो हांवें चोयलोले तेंगे फेक येता फेक ऑयल येता बी म्हूण. आतां आमकां खबर ना तें कित्या लागून एशें करून कोत्ताय तें. लोकांगे बाड्यागे बिजनस एशें कोन्न ते बाडे गांवां आपणाक गेले कितें एक ब्रँड तें उब केलोलो. पूण आयज काल सोगले तेंगे नांवाचेर फेक कोन्न न्हू तेंकां कोण जाण एशें कोन्न कित्याक कोत्ताय म्हूण एशें करूच दी कोणा केन्नाय तेंगे बाड्या कितू लॉस एशें कोन्न न्हू. आनी लॉस तें बरें आहा पूण ते लोकांगे एशें कोन्न फिलिंग्सा कोडे हें कोत्ताय न्हू. कित्याक थंय लोक तेंचे पाटेन एक यूज कोत्ताय कितें आनी ते समज फेक येयलें मागीर लोकांगे केस आहाय ते मागीर ते सामकें सांगपा न्हू. चोय आतां हांवें मुगे एक्सपिरियन्स हांव तुमकां शेअर कोत्ता. मातशें वक्तान हांव सांगो तुमकां. हांव मातशें पयलीं चिकन इल्लो मसालो काडलो आनी तो मॅरिनेट कोन्न दवरता हाडून आनी हांव मागीर तुमकां उलयतां. सो सी यू देन. मेट तुमकां आतां. चल सोमतें वता कुजिनाक. मसाला हांवें ऑलरेडी न्हू काडून दवरलो आहा आतां. तो दाखयता तुमकां. चिकन हांवें 1.5 कितें हाडलोलें पूण न्हू हांवें मातशें थोडें घेयलां कित्याक तें चड सगळें बाराबर एक भशेन कोन्न फायदो ना. तें मागीर थोडें हांव फ्राय करीत फाल्यां. सो ही कोथमीर न्हू आनी कोथमीर आनी पुदिना हांवें घेयला धुयन दवरल्या. कोथमीर इल्ली सुबेज घेयल्या कोंता येता. एक लायम घेयला हो हांव आख्खो घालतलें लायम. आनी एक न्हू 1 टीस्पून हांवें जीर घेयला. थोडेशे क्लोव्स घेयले. थोडेशे पेपरकॉर्न घेयला आनी जिंजर आनी सिनेमन स्टिक गार्लीक आनी एक पिंच सामको थोडोसो पिंच शुगर घेयला. ह्यो हांवें 4 घेयलाय मिरसांगो कित्याक ह्यो न्हू मातशें तिखट मिरसांगो डार्क ग्रीन न्हू तेका लागून. हे आमसाण इल्लीशी घेयल्या ती सुबेज जाता न्हू तेजेर पूण इतलीशी आहा ती धाकटो असो पीस. आनी टर्मरीक पावडर. सो न्हू हांव हें सगळें मसाला हांव बाराबर हाडटो आतां आनी मागीर हाडीत म्हणटा दाखयता तुमकां. सो ह्या पयलीं हांवें न्हू आतां न्हू हांव पयलीं हितून इल्लेशें सॉल्ट घालतलें. मागीर पोतून आनी घालचें नाशिल्लें जळपा आसतना तेका लागून आतां घालता सगळें. आनी न्हू लायम आख्खो फूल लायम घालतलें. आनी न्हू हितून थोडोसो मसालो मॅरिनेट करतलें. आनी हो थोडोसो न्हू हांव मागीर दवरतलें फाल्यां घालतलें शिजयता आसतना. हातीनूच करता मॅरिनेट. आतां जेन जालां मुगेलें. आतां मुगे जेन जालें रिव्यू. आतां तो स्पेशल मनीस आहा चोया कितें करून सांगत तें सारको सांग. हा रिव्यू सारकें स्टार्ट केला बेश्टें म्हणत हा व्हिडिओचेर हा म्हूण सारको सांग सारकें बोर जालें जाल्यार. कित्याक ती सारकी सिंपल कोती बेश्टी केली ती.
सगळे संडे स्पेशल अशें युजली आमचे संडे असो न्हू वीकेंड पयलो स्टार्ट जालो एक्चुअली हांवें ती प्रोसिजर आतां फॉलो केलें ना वॉट बाबा वॉट आयस्क्रीम यू वॉन्ट ओके आय गिव यू सो हांव न्हू तुमकां सांगलो न्हू ते तेला खबर सो हांव तुमकां दाखयता मीन्स तेल ते हें तेल आनी तेंगे लेबल अशें करून आहा आख्खी फूल रावंड सो न्हू ह्यो हांवें एक्चुली न्हू हे फेसबुकाचेर ऑर्डर केलोलें फेसबुकाचेर ऑर्डर केलो तें म्हाका खबर ना पयलीं हांव जायत पाट चिंतालें म्हणजे तेन्ना म्हणटालें सायट्सांचेर कोण नाकाय म्हूण एमेझॉन आनी फ्लिपकार्ट आनी तेजे एप्सांचेर हेचेर कोण नाकाय म्हूण ऑर्डर सो हांव रावन न्हू म्हाका एक फेसबुकाचेर एक दिसती पडलो एडवर्टिजमेंट आनी ते एडवर्टिजमेंट कोत्ताय ते भशेन न्हू खरें दिसता होच नंबर आनी त्या टायमार एक्चुली कोण ना कित्याक खंयचें फेक आनी खंयचें सामकें तें कोण ना सो हांवें ऑर्डर केलें तेन्ना न्हू मुगे फॉर्म ऑटो फिल जालें फेसबूक म्हणजे ते पेजीचेर आनी म्हाका तेतून दिसलें कित्याक खंयचें हें दाखयलें ना न्हू खंयची सायट हें दाखयलें ना तेणी म्हणजे एमेझॉन फ्लिप कितें एशें कोन्न एपाचेर सावन म्हाका तेणी हें केलें ना म्हूण म्हाका खरें दिसलें की मुगे हें सारकें मेळटा म्हूण म्हाका आनी थोड्या दिसान येयलें तें म्हाका आनी दीस इज बिफोर आय वेंट टू गोवा जस्ट बिफोर आय वेंट टू गोवा मागीर हांवें चोवपाक गेल्यार न्हू हें येयलें म्हाका आनी चोवपाक सारकें उदक एशें कोन्न हेजे हालतीचे कोटशें सामकें तें थिकनसूय ना तेलाक आनी हे हांवें जायत विडियो मागीर चोयले तेंचे म्हणजे एशें कोन्न उदका भाशेन ते कितें मिक्स कोत्ताय कोण जाणा कितें कोन्न म्हूण आनी ते तेंगे हेजे दाखयताय न्हू ते सामकें चोवपाक दाट आनी ते भाशेन सो कन्फ्यूज जालें पूण मागीर चिंतलें आतां हितू म्हणजे हे म्हाका मेळ्ळलें 499 फॉर 2 बॉटल्स आनी हांवें ऑर्डर केलें तेन्ना न्हू म्हाका ते तशें करून सांगूं ना तेणी दाखोवं ना की 2 बॉटल म्हणून 499 म्हाका चलो 1 बॉटल म्हणून आनी मागीर मुगे ऑर्डर कंप्लीट केले उपरांत म्हाका कळ्ळें की दे आर 2 बॉटल्स फॉर 499 तेजे उपरांत म्हाका दिसती पडलें थिंगा सो मागीर हांवें चिंतलें ट्राय कोत्तो म्हूण कोण जाणा न्हू ट्राय कोन्न चोयतो म्हूण पूण हांवेंनूच ही बॉटल ही येयन हांवें 2 पार्ट यूज केल्या आनी मागीर हांव गोंय गेलें रोकडें गोंय सान मागीर हांव येयलां एप्रील 14 सो तेजे उपरांत हांवें आनी एक 3 वा 4 पार्ट हांवें ट्राय केलां आनी ती बॉटल आतां हितू जालची पूण म्हाका दिसलें की तें मुगे केंस आनी चोडपा लागलें हेणे हांव तुमकां म्हणना की तुम घेयनाकाय आनी खंयची घेयाय आनी खंयची घेयनाका तें हांव नोको तुम सारकी खबर काडाय आनी सारकें चोयाय खंयची ती कित्याक न्हू ते एक व्हिडिओचेर दाखयताले ते सामकें उदका भाशेन तेचें दाखयत तुमकां आतां हे चोय हें सामकें दिसना तुमकां उदो अशें म्हणून सो एक तेल म्हूण कांय दिसोना अशें आनी न्हू अशें करून हाती लायल्या पासून सुकोता रोकडें तेल म्हूण म्हाका दिसना सो अशें करून हालयलें जाल्या पासून कोट्टा वास देखून म्हाका हितून लायक जालें ना तेजो पूण तरी वास येयल्या कोण तेता तितून सगळे हर्ब्स हितून आहाय पूण हांव नोको हांव तुमकां सांगना पूण यू सी विच इज गूड एंड विच इज बॅड पूण खबर काडाय सामकी आनी म्हाका आज पासून खबर ना तेंचो नंबर सारको खंयचो तो ही सेलिब्रिटीज वोसोन थिंगा कोत्ताय जायती एडवर्टिजमेंट सगळीं आजकाल जावंताय थिंगा सो तुमी खबर काडाय सामकी आनी चोयाय हेचो फेक हितून पडनाकाय हे सगळे फ्रॉड तेंगे चलता सगळे सो तुम सारकी खबर काडाय हांव तुमकां हें सांगना की सारकें घेयनाकाय आनी हिंगसान घेयनाकाय थिंगसान घेयाय म्हूण हांव कांय सांगना तुमगे चोयाय आनी डोंट फॉल इन टू द ट्रॅप आनी म्हाका अशें दिसता न्हू ते बाडे आपणागे विलेजान ते कोत्ताय ते होरे ते बाडे कितू म्हणजे गोरीबान तेश कोन्न हितू त्रास कोन्न ते कोत्ताय आनी तेंगे ब्रँड हे भाशेन कोणू तरी पेडेर करूंक सोदिता दॅट इज नॉट रायट सो आय रिक्वेस्ट एशें कोन्न कोणू कोत्ताय न्हू तेंकां कोन्न नाकाय कित्याक तेयी तेंगे त्रास कोन्न पोट भरताय त्रास कोन्न काम कोत्ताय आनी त्रास कोन्न तेंगे एक ब्रँड उब केला सो न्हू तेंकां कोन्न नाका एशें कोन्न तुमी सो ही एकू रिक्वेस्ट मुगे आहलोली आनी हें कोरपा पासून न्हू एक्चुली हांव जाय दीस रावतालें हें कोरपा हांवें आनी एक 2 पाट तें ट्राय केलें ही बॉटल एक बॉटल तरी हांव आतां सगळें तेल भायर मारतलें हांव दोवचिना एक पासून कित्याक भिरांसून हांव नोको तितून कितें कॅमिकल्स घायलो हाय ओ कितें घायलो हा ते पासून हांव नोको सो आय रिक्वेस्ट
यू ऑल सी, यू ऑल फायंड आउट अबाउट इट प्रॉपरली आनी सारकें चोयाय आनी मागीर तुमकां कोराय. हांव म्हणटा न्हू हांव रावलें कित्याक 2 पाटी 3 पाटी घालून रावपा जाय न्हू, चोवपा जाय पयलें बेश्टें सांगोन फायदो ना कितें. तेका लागून हांव रावलें थोडो तेंप आनी तेका लागून हांव आयज केला हो व्हिडिओ. सो बी केअरफूल गायज ऑफ दीस फेक थिंग. म्हाका 100% शुअर आहा आतां फेक म्हणटा उदो अशें सामकें चड. सो इतलें आनी कांय ना सांगपाचें. सो हांव आतां व्हिडिओ एंड कोत्ता आनी थँक यू फॉर वॉचिंग. डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल आनी सपोर्ट कोराय मुगे चॅनलाक आनी कॉमेंट्सूय कोराय तुमकां बरो दिसत जाल्यार आनी शेअर कोराय लोकां कोराय तुमगे फ्रेंड्स आनी रिलेटिव्सांक शेअर कोराय आनी थँक यू फॉर ऑल द सपोर्ट and all the love. God bless everyone. Bye bye. See you all in the next video.